Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वेल्यान HRD मंत्रालयाच्या तकलेंतल्यान फर्मान आयला. SCRTन राज्यांनी ऑनलायन लर्निंग सुरू करूंक लायला. नेटवर्क नासतना, गॅजेटां नासतना ऑनलायन शिकयतल्या शिक्षकांक ट्रेनिंग भुरग्यां मेरेन पावचेच आसा. 4 दिसांच्या शिक्षकांचे ट्रेनिंगेकूच सगळे एक्सपोज. बेजीक शिकता ताका लागून म्हाका अशें दिसता की 4 दीस हे खूबच कमी. तेन्ना हो जर टायम जर मातसो एक्सटेंड जाल्लो तर आमी मातशें चड बरें शिकूंक पावतलीं दिसली. आतां आमची भुरगीं जी आसा ती ल्हान भुरगीं, प्रायमरीची भुरगीं म्हटल्यार ती आपल्या आपूण मोबायल घेवन बसूंक तांकां जमचें ना. ताका लागून तांचे बरोबर पेरंट्स आसचे पडटले. ती खरंच खूप चांगली योजना आहे, पण हे सगळं आत्मसात करण्यासाठी टीचरांना खूप वेळेची गरज आहे आणि जास्त दिवस देऊन किंवा जास्त वेळ देऊन त्यांनी ते शिकवलं पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे नेट प्रॉब्लेम आहे किंवा इंटरनेट कनेक्शन सगळ्यांकडे पाहिजे, तशा प्रकारचे मोबाईल सगळ्यांकडे पाहिजेत. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊनच मगच हे ऑनलाईन डिस्टन्स लर्निंग सक्सेसफुल होईल. हेडमास्टरांनी ऑनलायन पर्याय सध्या तात्पुरतो वापरू येता म्हटला खरे. ती तात्पुरती वेवस्थाय कितली चालीक लागतली ताचो दुबाव. वेल्यान बसून कोण तरी थारायता आणि सकयल्या मेरेन फर्मान सोडटात. गोयच्या एकूण टोपोग्राफी जर पयली आसत जाल्यार 100% सक्सेस जावपाक खुबशे प्रयत्न करचे. कशें आसा की कांय गांवांनी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां फाटले 45 जेन्ना लॉकडावन टोटल आशिल्लो तेन्ना हांव म्हाज्या घरा आशिल्लो केरीन आणि मागीर म्हाका जुगाड करचो पडटालो. म्हणजे म्हाका रेंज जाय आसत जाल्यार मागीर 2 मिसेसीचो मोबायल हांव खंय तरी बांदून दवरचो पडटालो. म्हणजे थंयच्यान मागीर म्हाका रेंज येतालो. म्हणजे म्हाका घरान बसून जर ऑनलायन मिटींग करप शक्य नाशिल्लें, नाजाल्यार म्हाका रस्त्यार येवचो पडटालो. म्हणजे म्हाज्या घरा कडल्यान हांव ज्या जाग्यार गाडी पार्क करता थंय. ही परिस्थिती गोंयान बऱ्याच ठिकाणचेर आसा. हे मेल आतां फाल्यां ट्रेनिंग सुरू न्ही, आज येयले काल येयले अशे प्रकारचे आसता पळय, तशें न जाता थोडीशी एडवान्स आणि तितून आमकां सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवचें. म्हणजे जे हांव म्हणटा तेन्ना कत चलयता तांकांच कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो गजाली करुया. सध्याचे डिजिटल कम्युनिकेशनाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयल्यार SCRTची ही वेवस्था प्रॅक्टिकल ना. आदलो मुख्यमंत्री आणि पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचो मुखेली लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे स्पष्ट मत. कागदार बरें दिसता, लेक्चर सांगता आसतना बरें दिसता, भाशणान बरें दिसता. ऑनलायन स्टडीज ज्यो म्हणटात त्यो म्हाका प्रॅक्टिकेबल आज दिसनात. पणजे तुमी बसतात, पर्वरी बसतात आणि थंयसर तुमकां तेचें गांभीर्य कळनासत. गांवांतली स्थिती ही वेगळी आसा आणि शहरांतले इश्कोल सुद्दां अशें नसता की शहरांतल्या इश्कोलांत सगळेच शहरांतले भुरगे येतात म्हणून गांवांतलेय भुरगे येतात. शहरातले भुरगे सुद्धा जरी आयले तरी प्रत्येकाच्या घराकडेन हाय स्पीड ब्रॉडबँड आसतली हाची किती शाश्वती आसा? 10% भुरग्याच्या घराक इंटरनेट आसा, फक्त 10%. आणि इंटरनेट आसा म्हणजे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सादी कनेक्टिव्हिटी. इंटरनेट पावला. हय. तुजे ऑनलायन स्टडी करपा खातीर ते इक्विप्ड ना, तितली स्पीड ना ताका. त्या 10%तले म्हाका दिसता 1-2% पर्यंतच ही फॅसिलिटी आज उपलब्ध आसा. ती कदाचित 10 पर्यंत एक्सटेंड करून व्हरूं येता. ऑनलायन टिचींग हे जे SCRTन तकलेन घेतलेले आसा, म्हाका प्रश्न पडटा की ताणें खंयच्या आधाराचेर हें घेतलां. काणकोणा निराकार शिक्षण संस्थेचो प्रशांत नायकूय तेच मताचो. The apparatus which are required for this type of thing. खूप गांवगिऱ्या वाठाराच्या भुरग्यां कडेन स्मार्टफोन नात. इट्स अ रियलिटी. ते अजून पर्यंत बारीक पयली 1956 म्हणून तांकां आमी तो पयलेचो मोबायल घेवन भोंवतात. दुसरो स्मार्टफोन आसलोच जाल्यार तो तांच्या आवय कडेन नाल्यार बापाय कडेन आसता. हाव फार आवय बापूय तांकां तो स्मार्टफोन इतलो यूज करपा दितलो तो एक क्वेश्चन आसा. त्या बरोबर त्या भुरग्यां कडेन टॅब्स नात, लॅपटॉप नात. आमची सरकाराची पयली एक बरी हें चलताली की सगळे भुरग्यांक लॅपटॉप दिवपाची. ती सिस्टम सरकारान बंद उडयला गेली 2 वर्सां. आणि चवथो ह्या सगळ्या भितर मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज कनेक्टिव्हिटी. गांवगिऱ्या वाठारांत कनेक्टिव्हिटी ना, खंय गांवडोंगरी ना, खोतीगांव ना. आमच्या माशा सारखे जे नॅशनल हायवेचेर आसा. आय आस्क्ड माय टीचर, शी हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड इन निराकार हाय स्कूल ऑनलायन क्लासेस. शी टोल्ड मी आउट ऑफ 30 only 20 or 18 students could attend the class because the others did not have connectivity. आले HRDAच्या मना तिथे कोणाचे चालेना. ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था शारांनी शिक्षकांचे ट्रेनिंग पावण्यार आसतनाच ही दशा अजून गावागावांनी भुरग्यां मेरेन पावचीच आसा.
तो अध्याय आनीक फुडलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.